नमस्कार सगळ्यांक, कशे आहात तुम्ही? हांव विनोद नायक. आयज हांव पावला ताली स्टॉप. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हॉन्सलो मार्केटान हांव आतां येयल्लो आसा आनी स्पेशली थाली खावपाक. हे न्यू शॉप जावन आसा हांगासर, तेजें नांव आसा थाली स्टॉप. थाली शॉप न्ही, थाली स्टॉप. ओके, हांगासर तुमकां जेवणाचे भरपूर ऑप्शन मेळटले. नुस्तें कडी जालें, मागीर चिकन करी जालें, मटन करी जालें आनी गोंयचे थाली तुमकां हांगासर खावपाक मेळटले. तर पळोवया हांचे कडेन कितें कितें आहा. जेवण पळयता तितलो फ्रेशनस तुमकां अशें दिसतलें न्ही आत्ताच येवपाचें अशें. तर पळोवया हांगासर कितें कितें आनी प्रायस बी पळय एकदम सवाय आहा. टेक अवे ऑप्शन बी आहा तुमचे कडेन. तेच भाशेन टेक अवे ऑप्शन्स बी आहा. मागीर डिलिव्हरी आतां स्टार्ट करपाचें तेंच्यांनी. आतां उबर ईट स्टार्ट जाल्लें आहा ऑलरेडी आनी उबर ईट स्टार्ट जाल्लें आहा ऑलरेडी. आनी तेच भाशेन आतां बिजी आहा पळय. सायमन बी भितर वचून काम करपाक लागला. सायमन मातशें बेगीन बेगीन करा, बेगीन बेगीन करा मातशें. आहा मातशें अशें हेच चान्स पडटा सायमनी मातशें धुकळपाक. आहा आनी एकदम हायजिनीक आहा. स्टाफ बी बरें फ्रेंडली आहा. त्याच भाशेन तुमकां हांगासर ताजें जेवण मेळटलें. हेच जेवण टेस्ट करून पळोवया. पण त्याच्या पयलीं हांगा येवपाचें कशें तें पळोवन घेवया. हे पळय हिंगा ट्रिनिटी सेंटर म्हणून आहा. हे शॉपिंग सेंटर आतां शॉपिंग मॉल. हांगासर तुमी गाडी पार्क बी करपाक शकता. आनी हांगासर मातशें फुडें गेले न्ही बस स्टँड बीन आहा. थंयसर बस स्टँड आसा. आनी हांगासर पळय मॅकडॉनल्ड्स आहा च्या कॉफी पिवपाक. हे हॉन्सलो हाय स्ट्रीट मार्केट आतां हांगासर येवपाक बस खंयचे मेळटले ते सगळें तुमकां दाखयता हांव. पळय बशीचे इतले ऑप्शन्स आहा पळय थिंगा 1 2 3 4 5 बशी येता हांगासर. प्रायवेट गाडी येवपाक शकना. फक्त बशीज आनी एमर्जन्सी व्हेकल हे रोडाचेर अलाउड आहा. बस नंबर 17 जे आहा न्ही ते हांगासर येता. हे स्टॉपाचेर देंवपाचें. थंय देंवप. पोस्ट ऑफीस म्हणटा पळय थंय देंवप. मागीर बस नंबर 235 बी आहा पळयात. बस नंबर 235 बी आहा. ते बी हांगासर येता. हांगा देंवप. पोस्ट ऑफीस म्हणटा थंय आहा, लागींच आहा. पोस्ट ऑफिसा कडेन देंवप. बस भरपूर आहा हांगा बशीस येवपाक. एक भायले झलक पळोवन घेयात. हॉन्सलो हाय स्ट्रीट. हांगासर ते बेल जे पब आहा न्ही थंयसर येयले म्हणटकीच फक्त 1 मिनटान तुमकां हे दिसतलें मार्केट प्लेस दिसतलें. आनी ते मार्केट प्लेसा भितर वचपाचें. भितर या. हे पावले थाली स्टॉप. हे आमच्या जेवणाची तयारी चालू आहे हांगा. आतां सोमते किचनान व्हरता तुमकां आनी जेवण कशी तयारी करता तें पळोवया. आतां हे थालीन तुमकां रसगुल्ला मेळटले एज अ डिजर्ट म्हणजे मिठाई. आतां नुस्तें कशें मॅरिनेट करता तें पळोवन घेयात. हे पयलीं तेंच्यांनी 4 वर पयलीं मॅरिनेट करून दवरता. कारण मॅरिनेट करून दवरल्यार नुस्त्याक बरें टेस्ट येता. आनी हे तुमकां दाखोवपा लागून हांव स्वता करून दाखोवपा लागला. हे रवा फ्रायड एकदम गोवन स्टायलीन. बेसिकली हे इंडियन थाली पण चडान चड तुमकां गोवन टच मेळटले. हांगा गोवन नुस्तें मेळटलें, गोवन भाजी मेळटले अशें पळयात. फुडचे फुडें तुमकां नुस्तें ताजें तळून दितलें तेंच्यांनी. ऑर्डर येयली ते तशें नुस्तें तळून दिता ते. आनी हे जालें फीश थाली रेडी. त्याच भाशेन तुमकां प्रॉन थाली मेळटले, चिकन थाली मेळटले, मटन थाली मेळटले. आतां आमी खावन पिवन पळय एकदम पापड कडक. छोले छोले, दाल, डाळ, मटन करी, चिकन करी. हेच इतले ऑप्शन्स आहा तुमचे कडेन.
आणि भाकरी रोटी चपाती व्हेज थाली. वेज थाली. हे झाले तुमचे थाली तयार. I'll do it. नाही नाही नुसतं जे घरी उरले विसवणाची कढी, एक विसवणाची पोस्ता मेळटले, एक विसवणाची स्लाइस हितून कढी मेळटले. तर फिश करीन फिश फ्रायड आणि फिश करी मेळटले फिश थालीन. आणि प्रॉन थालीन प्रॉन मेळटले, फ्रायड प्रॉन मेळटले आणि प्रॉन करी मेळटले. इतले ऑप्शन्स हा. एकदम पोवनूच पोट भरपा सारखे वस्तू हा, एकदम टेस्टी. आणि टेक अवेचे हे भाशेन दिसतले तुमकां. टेक अवे असे मेळटले तुमकां. टेक अवे मटन थाली न्ही. ही पळय प्रॉन थाली. ओके. प्रॉन करी. गोवन प्रॉन करी. ओके. मागीर दिस वन इज द सुंगटा फ्रायड सुंगटा विथ रायस गोवन स्टाईल आणि होय. शीत होय. आणि एक मिरसांग आसतले हितून, होय. हिरवी मिरसांग आणि मागीर चणा मसाला चना मसाला हे. होय. आणि हे कितें मिक्स व्हेजिटेबल. मिक्स व्हेजिटेबल भाजी. आणि लोणचे आहा, मागीर थोडे सॅलड आहा. अँड ऑल्सो वी हॅव गुलाब जामुन अँड पापडी चाट टेक अवे. गुलाब जामुन आणि पापडी चाट हे पार्ट ऑफ द पोर्शन. होय पळय हिंगा. ओके. गुलाब जामुन पापडी चाट हे पळय गुलाब जामुन आणि पापडी चाट हे भाशेन येतले. हे आता टेक अवे. आणि हेचे प्राइस कितें. प्रॉन इज 1150. 1150 prawns. 1150 प्रॉन करीचे प्राइस. Mutton. 1150 Kingfish prawn. किंग फिशाचे 1150. होय. आणि मटनाचे कितले. क्वेश्चन हांव सांगतो का आता. मटनाचे प्राइस किती म्हटले. मटनाचे प्राइस 1050 हा. 1050 मटन. मटन प्राइस. किंगफिश थाली आमगेली 1095. किंगफिश 1150 आणि प्रॉन्स जे भशेन आहा ते भशेन 1095. ओके. आणि वेज थालीचे कितले. वेज थालीचे 850. ओके. सो आमी जे इतली थाली रांदता हिंगा ती सगळी फ्रेश करताय. हां. नुस्त्या पोतान ते व्हेजिटेबला पोतान सगळे चपाती पापड सगळे आमी फ्रेश दिताय. हय. सो सगळे हितून आमी फूल टेकअवे कंटेनरांपासून आमी आतां उबराचेर चालू केला सद्या. हां. मागीर आतां फुडें वचून डिलिव्हरी जस्टिटाचेरूय कोत्तले. ओके. रिस्पॉन्स भरपूर आहा लोकांचो. लोक जायते ऑर्डर कोत्ताय. प्रॉन्स थाली ऑर्डर कोत्ताय, किंगफिश थाली ऑर्डर कोत्ताय. तेच भाशेन मटन आनी आमगे भरपूर पॉप्युलर. सो लोक जायतो आमकां आदार कोत्ताय. जसो गोंयकार लोक पासून जायतो आदार कोत्ताय गोवन फीश थाली बीन खावपाक. सो तेच भाशेन मागता की लोकां लागीं की आदार करचो की आमकां हे फीश थाली स्टॉक जे म्हणजे आहा आउटलेट ताका वाडोवचो आनी येवन आमकां आदार करचो. एकदम जेवण एकदम ताजे एकदम फ्रेश दिसपाक लागला. एकदम सगळे fresh आमी दिसपाक लागला. फ्रेश करताय. केन्ना वन्सलो येवन मुद्दम टेस्ट करून पळोवप. या. व्हिडिओ पळयतात एकदम रूच येवपाक लागला. एकदम बरें. आतां कितें खावं कितें नाका तें जावपाक लागलां म्हाका हांगासर. तर येवचे लोकांनी ट्राय करचे. कितें म्हणटा सायमन. थँक्यू. हय सोरे लोकांनी येवन आतां ट्राय करचें. सगळे फ्रेश करताय आमी. प्लीज येवन सपोर्ट कराय बाबा सायमानाक तेजे मगे थाली स्टॉक. हे भया उबर हिंगा चालू आहा. ऑर्डरी धडाधड हिंगा चालू आसलेले. आमी फिल्मींग करता आसतना बी भरपूर ऑर्डरी येताले. आणि हे पळयात हांगासून उबर डिलिव्हरी भरपूर वचपाक लागला. टेक अवे तुमकां डिफरंट स्टायल मेळटले आणि भितर खावपाचे ते डिफरंट मेळटले वायट हितून. गिव हिम. प्रॉन येतली. हे प्रॉन करी. प्रॉन थाली. प्रॉन फ्राईड प्रॉन्स. फ्राईड प्रॉन्स. चपाती. ओके. देन प्रॉन करी. प्रॉन करी. मागीर पापडी चाट. पापडी चाट. बटाटे भाजी. मागीर लोणचे आणि सॅलड. लोणचे आणि चण्याचो रोस. पापड. आणि हिंगा पापड आसतले. आणि rice. हे रायस आहा. आणि तुमकां एक फ्रायड चिली मेळटले. हय. हे आता प्रॉन थाली. Prawn थाली. प्रॉन थालीचे प्राइस किती म्हटले तुम्ही. 1095. 1095 तुमकां इतले पोट भरून तुमचे जेवण जातले.
Mango lassi, yeah? मँगो लस्सी Yeah. पार्ट ऑफ द No, it's not a part. It's just we do mango lassi. How much? How much mango? 95 मँगो लस्सी. हे जाले आता आमी जेवण टेस्ट करून पळोवया. भरपूर व्हरायटीज हांगासर टेस्ट करपाक म्हाका आयज. आणि त्याच भशेन आमी हिंगासर कस्टमर लोकांक बसून विचारून पळोवया तांकां कशें आवडटा कशें दिसता जेवणाच्या बद्दल 2 उतरां आयकुया तांचे कडसून. कस्टमर रिव्ह्यू. फर्स्ट टाइम तुम्ही थाली ट्राय केला हांगासर? First time, yes, first time. Very good, excellent food. Proper Goan cuisine. Yes. Very nice, thank you. तुमकां आवडली थाली? Very good. व्हेरी गुड. ऑप्शन्स बी भरपूर आहा न्ही. Very good option for the pound. 10 pounds, yeah, very good. बाय तुमचें नांव कितें? त्यांच्यासाठी तुम्ही ट्राय केला थाली? आणि ट्राय करून टेस्ट केला बट इट्स प्रॉपर गोवन कुशीन. आय लाईक द प्रॉन्स करी व्हेरी मच. इवन द भाजी इज व्हेरी नाईस एज कम्पेअर्ड टू अदर्स. आय विल रेट 10 out of 10. आणि हांगाचे एनवायरमेंट आणि स्टाफ कशें दिसले तुमकां? Staff is very friendly, very helpful, and I like to eat it. Thank you. बाय तुमचें नांव कितें? सर तुमचे कडेन ऑप्शन्स भरपूर आहा. हे फिश करी पापड मेळटले तुमकां. पापडी चाट. ताजे 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 तेंच्यांनी करून दिता. म्हाजो स्टाफ बी तेंचे बरे फ्रेंडली एकदम. तुमकां खूब मजा येतले. ताजें नुस्तें आहा पळय विसवण. गोंयचें फिलींग येतलें आनी तुमकां खूब मजा येतली. चण्याची भाजी. This is more of Indian with goan. ओके इंडियन गोवन. तर हातून तुमकां 2-3 ऑप्शन्स जे ते थाली आहा न्ही इंडियन थाली आहे आणि हातून तुमकां गोवन टेस्ट मेळटले. म्हणजे नुस्त्याची कडी जी आहा ते गोवन फीश करी आहा. मागीर हे किंग फीश जे भाजपाची स्टायल आहा न्ही ते गोवन स्टायल मेळटले तुमकां. आनी खंयचे गोवनचे हितून आहा 2. चणे भाजी जाता मातशें गोवन टायप. हय लिटल बिट. चणे भाजी बी तुमी ते गोवन टेस्ट मेळटले तुमकां. गोवन टच आहा. चणे रोस्ट टेस्ट आहा आनी मातशे चणे मसाला बी तुमकां अशी मेळटले. मागीर गुलाब जामून आसा. चपाटी आहे दोन. चपाटी आहा आमची फेवरेट. मागीर शीत आहा. शीत कडी घालून पळया न्ही आतां. एक रोटी. तर हे असलेले थाली शॉपाचे जेवण. म्हाका तर एकदम मजा आयली. पोट म्हजें फूल. तर आयचो व्हिडिओ तुमकां कशें दिसलें कमेंट सेक्शनान कळयात. आनी फूल तुमकां इन्फॉर्मेशन सगळें डिस्क्रिप्शनान मेळटलें तुमकां. तर पयचें येवन ट्राय करपाचें. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं. तर पळयत रावा कोंकणी TV. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.